शिक्षणीक दर्जो सुधारपाक देशांत तशेंच राज्यान वेगवेगळे सरकाराचे यत्न चालू आसा. मात आवळी खोतीगांव हांगसर शाळेची इमारत नाशिल्ल्यान भुरग्यांक शाळेंत धाडपाक आवय बापूय अनमनतात. 2 म्हयन्यांनी सुरू जावपाक आशिल्ले शाळेचें काम 10 म्हयने जाले तरी अजून सुरू जाल्लें ना. असल्यांनी भुरगीं शिकतलीं कशीं असो व्हड प्रश्न उप्रासिल्लो आसा. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. शाळे परिस्थिती आतां 10 म्हयने जाले. आतां 1 वर्स जालें तें, पूण अजून तें काम कंप्लीट जायना. हांवें मागीर घर भुरग्यांक 2 म्हयन्या खातीर दिल्लें. तेणी आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान सांगलें की 2 म्हयन्या भितर आपूण शाळा क्लियर करून दिता. तरी आसतना हांवें ताका 2 म्हयने भुरग्यांक शाळा दिली. आतां 10 म्हयने जाले. आतां 10 म्हयने हांवें फुल्ल दिली. मागीर दुकान आहलें तें सुद्दां हांवें बंद करून दिलें आनी म्हाका कितलो लॉस जालें पळय. तरी आसतना अजून सुद्दां परत इस्कॉल स्टार्ट जालें. तें पयलीं वर्स काबार जालें, दुसरें वर्स लागलें, पूण तरी आसतना जायना इस्कॉल. कॉन्ट्रॅक्टर कितें सांगता, कित्याक लागून लेट जालें म्हणटा? कॉन्ट्रॅक्टर कांय सांगना, काम आपूण केल्या जालें इतलें सांगता आनी कांय सांगना. जालें न्ही म्हणटा. आतां कितलीं भुरगीं आसा हांगा तर? भुरगीं 45 आतां येयल्या बसपा जागा सांगा. ना, बसपा जागे ना. हय, हांव कितें म्हणटा, आमची ह्या खोतीगांवा भितर ही शाळा म्हणटा ती आमचेली 2 रुमां चलता आनी बरी चलता. इतलीं वर्सां तरी काम जावूं नासलें. पण आज ह्या पावसाळ्याक आतां तो तर भुरग्यां तर रस्त्यार बसपा पाळी आमचेर येवची नासली. हांव म्हगे म्हणणें आनी गोवोरमेंटान बेगीन शिक्षण मंत्र्यान ही फास्ट करून आमगे आवळी शाळेचें बेगीन काम करून कॉन्ट्रॅक्टरांक घेवचें, हें म्हगे मागणें हांव म्हणटा. कॉन्ट्रॅक्टरान सगळें सिस्टमॅटीक केलें अशें दिसता तुका? गव्हर्मेंटान सगळें जाग्यार येयलें? जें कितें आहा गोवोरमेंटान सगळें जाग्यार अशें न्हू. आमी सद्या कितें कॉन्ट्रॅक्टरा कितें आहा आमचे इंजिनियर आहा पळय तेज्या प्रमाणे तो करता अशें म्हण तो लोकांक सांगत आसता. म्हण आमी जाल्यार तें इन्क्वायरी करूंक गेल्यार आमी सगळें करूं शकता ना. म्हण आतां आजून आमी केलें ना. जर उरलें जाल्यार कितें तर इस्टिमेटां कितें कमी आसा पळय जाल्यार मागीर आमी ती इन्क्वायरी करूं शकता. म्हण तें कॉन्ट्रॅक्टान पूर्ण करचें अशें म्हगे म्हगड्यान पूर्ण करून गव्हर्मेंट घेतलो न्हू. तो सिस्टमॅटीक सपोर्ट करतालो तुमकां? आपयलें जाल्यार कशें कितें काम करपाक तुमकां कितें सांगतालो कम्युनिकेशन? ना, आमकां तें आज पर्यंत तो म्हजे कडेन तरी हांव ह्या वार्डाचो पंच आसून सुद्दां तो केन्नाच म्हाका मेळपाक येवं ना. जो कॉन्ट्रॅक्टर आमकां मेळ्ळा प्रायमरी स्कुला खातीर खास, तो आपूण सुद्दां स्कुला कडेन येना. PTA आपयता, पंच म्हणून आपयता, सरपंच आपयता, इवन आमदारान सुद्दां रकाद धाडली. हो कॉन्ट्रॅक्टर येत ना आनी काम जें तेणी केलां तें सामकें निश्क्रीय दर्जाचें. विंडोज तेणी सारके केले ना, डोर सारके केले ना. त्याच डोर आनी विंडोज पेंट काडला आनी ती वचपाची तयारी करता. त्याच बरोबर जी छप्पर सुद्दां आसा स्कुलाची प्रायमरी स्कुलाची ती सारकी केली ना. आनी तो आपयलेलो जर येत ना आनी कांयच उलोवपाक तयार ना. म्हाका दिसता हांगा कॉन्ट्रॅक्टर आनी जे JSIDC जे ऑफिसर आसा, इंजिनियर आसा, सेटींग आसा कितें असो दुबाव पडटा. नाजाल्यार ते दोगांय जेन्ना आमी आपयता एकटे येता एकटे येना अशें 2-4 फावटी आमकां घडलें. आनी जी काम जर पळयलें जाल्यार आतां भुरग्यांक बसपाक सुद्दां लायकीची ना. गव्हर्मेंटान बाब परिकार आसतना म्हाजी रोखडेच एक लेटराचें एप्लिकेशनाचें आपल्या असेंब्लीन उलयतकच आमची प्रायमरी स्कुलां, हायर सेकंडरी स्कूल्स ही बेगीन करची म्हूण रिपेर. आनी तो कॉन्ट्रॅक्ट गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन तांकां दिल्लो, तेमी तो कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्लो. ताचेर हांव सॅटिस्फायड ना म्हूण 4-5 लेटर केली. ना जाल्यार तेंचें बील पेंडींग दवरचें आनी तांकां परतून काम करूं लावचें. आजून कंप्लीट जावन आतां इस्कॉल कमेंट जालें. कामां स्टँडर्ड बरोबर ना म्हणटा तुमी? येस, कित्याक तेमी तेन्ना सिमेंट रेंव मेळना आहली. रेंव मेळोन म्हणटे ते कितें म्हणटा पावडर घातला की दाखोवन दिता की हो सरकार हे गरीब लोकांक ना काय. कित्याक पळय आतां प्रायमरी स्कुलां आनी इस्कॉलांची आमकां काम घेतलें ती कोणाकू ऑल चडशी मेजॉरिटी ST भुरग्यांक. सो गव्हर्मेंटाक पडलेलें ना गरीब लोकांचें, ह्या गरीब समाजाचें पडोवंकूच ना. सो इनडायरेक्टली तुमी ह्या गरीब समाजाचो सरकार न्हू काय. एका वटेच्यान गोंय सरकार शिक्षणीक दर्जो वाडोवपाची भाशणां करता, तर दुसरे वटेच्यान हांगा आवळी खोतीगांव हांगा पळयलें जाल्यार हांगा शाळेंत बसपाक जागो ना म्हणून भुरग्यांक शिक्षणा पासून खंय तरी पयस दवरली वयता. हो जे शाळेचें काम कॉमेन्स जाल्लें तें काम फक्त 2 म्हयन्यां भितर जावपाचें आशिल्लें, पूण प्रत्यक्षांत आतां 10 म्हयने जाले तरी सुटी पडली, शाळा कॉमेन्स जाली तरी हें काम कंप्लीट जायना. भुरग्यांक एक ल्हानशा जाग्या भितर बसयलां खंयच्या घराची भायर आनी तांकां थंय शिक्षण घेवचें पडटा आनी पालकय भुरग्यांक धाडना कित्याक थंय बसपाक जागो ना. ही परिस्थिती हांगचे आवळी खोतीगांवच्या लोकांचेर येयल्ली आसा. हेचेर पालकांची मागणी आसा की शैक्षणीक मंत्र्यान शिक्षण मंत्र्यान हांगा येवन पळोवणी करची अशी सगळे पालकांची हांगा मागणी आसा. RDX गोवा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकार.